म्हणजे जशें सांगलें की पेप स्मियर ही अतिशय म्हत्वाची गजाल आनी तुमच्यांनी करूं येता. म्हाका दिसता बरेचशे मेडिकल सेंटर्स म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणा किंवा गव्हर्मेंटच्यो एजन्सी आसा, आझिल हॉस्पिटल म्हणा, हॉस्पिसी आसा, अशा जाग्यार हे सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट जाता. एक पयसो खर्च करचे पडना आनी रिपोर्ट्स आर ऑल्सो क्वायट ऑथेंटीक. आनी हे जे रिपोर्ट्स आसा ते तुमकां बऱ्याच अंशी मार्गदर्शक ठरता की बाबा ही भितर चेंजीस आसा ते कॅन्सरचे चेंजीस जावपाक लागल्या की ना हें कळपाक. आनी तातूंत व्हडलेशे कांयच त्रास जायना. इट इज अ सिंपल टेस्ट, व्हेरी सिंपल. जशें तुमी मॅमोग्राफी सांगला की मॅमोग्राफी बी करूं येता, जांकां परवडटा तेंच्यांनी करूं येता, नो प्रॉब्लेम अबाउट इट. पण ताचे पेक्षा स्वताची छाती स्वता तपासून घेवप खूब म्हत्वाचें. कारण हातीन स्वताची इवन बारीक गांठ तुमकां स्वता कळूं शकता. आनी जेन्ना तुमकां अशी गांठ दिसून येता तेन्ना डॉक्टरा कडेन वचप तुमी सांगला ते प्रमाणे इज द रायट वे ऑफ मॅनेजमेंट. कारण योग्य वेळार जर हे ट्रीट केलें जाल्यार आयची जी पद्दती आसा, लायन ऑफ मेडिकेशन आसा, लायन ऑफ सर्जिकल करेक्शन्स आसा, इज इन फेवर ऑफ मॅनेजींग दी डिजीजीस. म्हणजे कशें आसा की जशें आमी प्रेसांवाचें दुयेंस आसा तें मॅनेज करता, डायबिटीसच्यो गुळयो घेता डेली, तशाच पद्दतीन कॅन्सरची दुयेंसां योग्य वखदां योग्य वेळार घेत जाल्यार बऱ्याच अंशी मॅनेजेबल डिजीज अशें येता. म्हणजे पयलीं जे लायफ थ्रेटनींग आशिल्लें ना, आज कॅन्सर आसा ना हो तो मनीस 6 म्हयने जगतलो, अशी परिस्थिती आज उरूंक ना. अँड दीस फूल क्रेडीट गोज टू द डेव्हलपिंग एलोपॅथीक लायन ऑफ मेडिकेशन. म्हणजे एलोपॅथी हो चुकीचो असो बिलकूल न्हय. त्याच प्रमाणे योगा थेरपी जी आसा आनी एक अतिशय डॉक्टर म्हत्वाचे वीच आय वॉन्ट यू टू हायलायट की आमी हें सगळें उलयतना योगाची आसनां उलयता, प्राणायाम उलयता, पण अतिशय म्हत्वाची गजाल वीच वी आर मिसींग आउट फ्रिक्वंटली ऑर नोविंगली ऑर अननोविंगली इज मेडिटेशन. मेडिटेशन म्हणजे ध्यान. आनी हें ध्यान जें आसा ताका अमक्या धर्माचें बंधन आसा, खंयच्याच धर्मान ना. विच एवर पीपल आय हॅव मॅट, म्हणजे ज्या धर्मगुरू कडेन हांव उलयलो, जावं तो मशिदींतलो आसूं किंवा चर्चचो आसूं फादर, किंवा आमच्या शास्त्राचो एखादो भटजी आसूं किंवा एखादो योग गुरू आसूं, ह्या सगळ्यांनी स्वता खातीर हें जें ध्यान आसा किंवा मेडिटेशन आसा हाचें म्हत्व खूब सांगलां. म्हाका दिसता ह्या आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी हाचेर थोडोसो उजवाड दिवचो. ताजे पयलीं एक गोश्ट सांगूंक जाय की उदक अशें म्हणल्यार मॅमोग्राम मातसो फुडें एड करूंक जाय की प्रत्येक जी गांठ छातयेन आसा ती कॅन्सरचीच आसतली अशें करूंक जायना. बरोबर. नाल्यार ताकाच लागून ना हो कॅन्सरूच आसतलो म्हणून पयलींच गडबड अशें ना. बरोबर. डॉक्टरा कडेन टेस्ट करूंक जाय. कित्याक हांव सांगूंक शकता आतां इतलीं वर्सां 35 वर्सां कॅन्सरच्या कर्करोगाच्या हातून आसून हांव अशें म्हणटा की जवळ जवळ 90% कॅन्सरचे नासता, 5-10% आसतले. ती टेस्ट करून पळोवंक जाय. दुसरें तुवें उदय एक मुख्य सुंदर मुद्दो काडिल्लो की व्यक्तिमत्व प्रसन्न दवरचें. हें सांगपाक सोंपें जाता पूण करपाक भयंकर कठीण. पूण योगशास्त्र सारको अभ्यास जर करत हें शक्य आसा. आनी हांव सदांच म्हणटा जो म्हणटा आपूण योग करता ताजें तोंड हांसरें आसपाक जाय. खूब कठीण म्हाका जमना. कारण आज घरान समाजान आतां रस्त्यार तूं बरी गाडी सवकास चलयता न्ही, असो येता तसो येता, सिग्नल पडटा, कशें जावचें बरोवपाचें. त्या भायर लायट ना, उदक ना, इन्कम टॅक्स आनी हें आनी सगळें प्रॉब्लेम्स आनी भुकंप आनी. पूण हांव एक उदाहरण दितां की योग जसो म्हळो की सगळ्यांत पयलें व्यक्तिमत्व म्हज्या तकलेन येता तें भगवान कृष्णाचें. कुरुक्षेत्र म्हणजे एक युद्धूच. आनी तशेंच गितेन पयलें धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कृष्णान म्हणलां. आनी तुमी जर टीव्हीचेर प्रोग्राम पळयल्या, कारण आमी कृष्णाक पळोवना पूण टीव्हीचेर पळयला, जाणें जाणें कृष्णाचो रोल केला, ताजें तोंड सदांच हांसरें आसतालें. म्हाका खूब अबजाद दिसता हो देव. आनी धर्मक्षेत्राचेर कुरुक्षेत्राचेर अर्जुनाक सांगता, हे पार्थ बाण चलाव गुरु द्रोण पर, बाण चलाव भीष्म पितामह पर. हे केदी व्हडली गोश्ट. म्हणजे ताचो खून कर, ताका मार, हें थंडपणान सांगता. कारण ते पूर्ण पुरुषोत्तम आशिल्ले, अवतार आशिल्ले, जगाची फिलॉसॉफी खबर आशिल्ली. म्हणून कुरुक्षेत्राचेर सुद्दां हांसरें लावप. आतां लोक म्हणटा तो देव म्हूण ताका शक्य आसा, आमकांय शक्य आसा, कारण आमच्यानूय भितर देवत्व आसा. हाजें दुसरें उदाहरण म्हणजे हालींच्या काळांत विवेकानंद आयले. स्वामी विवेकानंद सुद्दां हांसरें आसता. आनी स्वामी विवेकानंदान क्लियरली सांगलां म्हजो योगान आदर्श म्हणजे पयलो श्रीकृष्ण, मागीर स्वामी विवेकानंद. ते म्हणटा आज जग अशें आसा आनी अशें आसतलें कारण ते प्रेशीत लोक, ते आमकां कितें तरी सांगूंक आयल्या, देवान धाडल्या अशें म्हणटात आमी. की ताणें सांगलें वॉट वी नीड टुडे आर मॅन वीथ मसल्स ऑफ आयर्न, नर्व्स ऑफ स्टील अँड हार्ट मेड ऑफ दॅट मटिरियल आउट ऑफ वीच थंडरबोल्ट इज मेड. म्हणजे शारीरिक दृश्ट्या, मानसीक दृश्ट्या, भावनीक दृश्ट्या घट आसपाक जाय. बरोबर. मागीर घरान जी झगडीं जाता गोबायला भितर किंवा बाकीच्या भितर रस्त्यार, मागीर ताचो प्रॉब्लेम येना. म्हणून योग साधना करतना सारकें करूंक जाय. हांव हालीं
म्हणजे जवळ जवळ वर्स चड जाले 2 वर्सां जालीं की नवप्रभाचेर ह्या विशयाचेर खूब बरयता आयुश्य हा तो सादारण हाचेर सगळे विशय घालता. आनी दुसरो लोक म्हणटा विवेकानंद प्रेसीड आशिल्लो आमगेले महात्मा गांधी. ते महात्मा जन्मता जावन महात्मा जावना ते आपल्या आनी महात्मा गांधी हे योग सदां प्रॅक्टीस करताले. ध्यान जशें तुवें म्हळें ध्यान भजन आसतालें. आज तें सगळें कर्मकांड जालां. आनी तुवें जो म्हणलो वेगवेगळे धर्म ना. धर्म एकूच आसा रिलीजन ऑफ ह्युमॅनिटी मानवतेचो धर्म. बरोबर. हे वेगवेगळे पाथ्स आसा रस्ते आसा. बरोबर. ते क्रिश्चानिटी आसूं इस्लाम आसूं हिंदुइजम आसूं नाल्यार सिखाचो आसूं हें आमी समजना. धर्म एकूच मानवतेचो. बरोबर. आनी थंय कसलेच भेदभाव ना. म्हणून तुवें जशें म्हळें की ध्यान हें कोणेंय करूं येता. बरोबर. इट युनिवर्सल. ध्यान सारकें करूंक जाय. आमी ध्यान शिकतात पूण बक ध्यान जाता. बक ध्यान म्हणजे कितें बगड्या भशेन एका पांयार उबो रावलो नुस्त्याचेर तागेलो दोळो जाणा न्ही तुमी बोकडो कसो तशें ध्यान न्ही. स्वामी विवेकानंदाचीच गोश्ट आसा ल्हानपणान वाचिल्ली की ते ध्यानाक बशिल्ले आनी एक ताजेर कोबरा म्हणजे सर्प चडलो तर ताका कळपाचो ताका कळकूच ना. बाकीच्या लोकांक कळ. खूब लोक हांव ध्यान करता म्हणटा पूण तांची जर पर्सनॅलिटी पळयत व्यक्तिमत्व पळयत ध्यान करता अशें दिसना. तांकां तोच षटरूप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार हेच चालू आसा. ध्यानाचो हाजो अर्थ हांवेंच समजलें की म्हजें ध्यान सारकें जायना. आनी दुसरो महात्मा गांधी. म्हाका आनंद जाता की आमच्या भारत सरकारान ताजो फोटो नोटीचेरूच छापला. प्रत्येक वेळार दिसता ते तांचे ते पळयत न्ही पळय ते सामकें कुरूप बाबड्याक केंस ना दांत ना कळ्ळें न्ही पूण तोंडार एक हास्य आनी मुख्य ताचो बारीक जो फोटो पळयत दोळ्यान एक प्रेम आसा म्हणजे हें शक्य आसा. आनी तांकां कितें उरली प्रॉब्लेम्स आशिल्ली. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो या दोतोर मोरजेच्यान उलयता लक्ष्मीकांत शेळगांवकर. लक्ष्मीकांत शेटगांवकर साहेब विचारात. हय म्हाका दिसता आयचे जे 20-25 वर्सां भुरगीं आमी अशी दुयेंसां जाता म्हणटा तुमी ते कित्याक तर लागून आयचो आहार विहार आसा ताचेर कितें तर आयज आमचें नियंत्रण ना म्हणजे टायम सारको ना. बरोबर. ताका लागून हे अशें चड जावंक शकना जाता कितें अशें आमकां आमचे डॉक्टर घाणेकर सांगचे अशें तांकां प्रश्न वाजता. बरोबर. वदोद अशें सांगलें योगाची सगळी बेज 4 गोश्टीचेर आहार विहार आचार आनी विचार. आहार म्हणजे जेवण खाण. आतां हांवें जर तुमकां सांगलें की मनशाची शरीर रचना ही शाकाहारा खातीर आसा हें खूब लोकांक आवडचें ना कारण गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना आनी आतां चिकन आनी मटना शिवाय जायना. पूण हांव शाकाहारी 27 वर्सां जालीं जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हजें शरीर शाकाहारा खातीर आसा तेन्ना पासून हांवें मांसाहार बंद केलो. मांसाहार सगळ्यांक आवडटाच ताजेर पूण हांव कोणाक फोर्स करिना. बरोबर. पूण आहार जर सारको आसत एक सादें उदाहरण दिता हांव. आमची जर गाडी जी आसा ती स्कुटर आसूं नाल्यार गाडी आसूं ती जर पेट्रोलाक जावपाची चलपाची अशें सांगलें आनी आमी जर तातूंत डिझल आनी कॅरोसीन घातलें जाल्यार कितें जातलें गाडी बिगडटली. पूण हो सृश्टीकर्तो ताका देव म्हणटा कोणीय कितें म्हण हें इतलें शरीर तो ताका बाबड्याक त्रास कारण घालूंक सांगलें गाजोलीन आनी हांवें डिझल पूण तो बाबडो सांबाळटा किडनी सांबाळटा लिवर पूण ताचेर खूब वजन येता. म्हणून हांव कोणाक सांगपाक वचना कित्याक ते प्रत्येकाची इच्छा. पूण शाकाहार केलो आनी शाकाहारान सुद्दां चड तिखशें चड तेलाचें हें खूब आसा. सात्वीक आहार जसो भगवद्गीता सांगता योगान सात्वीक आहार हो विशय खूब व्हडलो आसा. दुसरें आहार जालो. मागीर विहार. विहार म्हणजे तरेतरेची व्यायाम शरिराची हालचाल ही तशी. आनी मागीर आचार. आचार म्हणजे हांव कसो वागता. बरोबर. शांतपणान वागूं येता पूण घरान सगळे इतले प्रॉब्लेम येता आमकां रोखडो राग येता. आनी लास्ट म्हणजे आहार विहार आनी विचार. मनशाचे विचार सगळ्यांत मुख्य. म्हणून योगान सुद्दां 4 मार्ग आसा. ज्ञानयोग कर्मयोग भक्तियोग राजयोग. ह्या 4 योगांचो जर थोडो थोडो आसपाव म्हज्या क्लासांनी हांव 4 योगांचो इल्लो केला आनी जें पुस्तक जें योग साधना आसा तातूंत सुद्दां हांवें हाजे बद्दल बरयलां. तुमी सांगता तें बरोबर आसा. तरुणाचीच न्हय जाणट्याची सुद्दां प्रकृती बिगडल्या. पूण हांव जर सांगात फाल्यां नुस्तें सोडा चडशा लोकांक तें व्हडलें आवडना. डॉक्टर आमकां हो लास्ट कॉल घेवया आमी कारण वेळ सोंपत आनी मातशें बेगीन तांकां ल्हान समर्पक उत्तर दियात. हॅलो हॅलो. हाजो पळय कॅन्सर जाता हाडाचो हय तो कसो करपाचें कळटलें. हाडाचो कॅन्सर. हय ओके. हाडाचो कॅन्सर हो त्या मानान खूब कमी जाता पूण सुरवातीक हाडाच्या कॅन्सरान दूख सुरू जाता आनी दूख जातकच रोखडेंच डॉक्टराक दाखोवंक जाय. नाल्यार दूख खूब वाडसर रावलें नाल्यार लोक कितें करता गांवठी उपाय करता लेप घालता आनी कितें करता
आनी जाडो घालता तें करचे पेक्षा डॉक्टराक दाखोवन एक्सरे जर काडल्यार रोखडो कळटा म्हणजे ल्हान आसतनाच. आनी मागीर दुखीचो हें केलो ना. तें लक्षांत दवरूंक जाय की प्रत्येक जी हें आसा हाडाचो कॅन्सर आसा तातूंत दूख जर जाली रोखडें डॉक्टराक दाखोवपाचें. पूण सगळीच दूख आसा ती हाडाच्या कॅन्सराक लागून न्हय हें समजून जाय. नाल्यार दूख जाली जाल्यार हाडाचो कॅन्सर अशें न्हय. डॉक्टराक दाखोवंक जाय. आनी जी स्वेलिंग येता सूज येता ती खूब उसरां येता. दूख जाली जाल्यार रोखडेंच तपासूंक जाय. आनी आतां हाडाच्या कॅन्सराक सुद्दां खूब नवे नवे बरे बरे उपाय आयल्या. पूण डॉक्टरा कडेन बेगीन वचूंक जाय. डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी अतिशय म्हत्वाची रंजक आनी तितकीच मोलादीक म्हायती दिली ह्या कार्यावळीच्या निमतान. आनी तुमी मदीं एक सुंदर रेफरन्स दिलो म्हणजे म्हाका दिसता वेळ थोडो आसा पण हांव जाता तातले 1-2 मिनटां घेता की योगांतलो आनी श्री कृष्णाच्या भगवद्गीतेंतलो तातूंत एक अतिशय म्हत्वाचो आसा की हो एक विचार आसा म्हणजे स्वामी अडगळानंदांचें एक पुस्तक आसा यथार्थ गीता म्हणून. तांणी बरयलां की हो गितेंतलो जो म्हणजे महायुध्द आसा तें फक्त तुमी थंय 18 अक्षणी सैन्य आशिल्लें अशा पद्दतीन पळोवं नाकात. तर हे आमचे दिसपट्ट्या जिणेंतले उठपी आनी आमकां भेडसावपी प्रश्न म्हणून खंयच्याच पुस्तकांत 100 कौरवांची नांवां ना. तो म्हणटा की हे जे भीष्म जे व्यक्तिमत्व आसा ते आमची द्विधा मनस्थिती हें करूं काय हें न करूं अशी मनस्थिती जी लास्ट वता. म्हणून महाभारतांत भीष्माचो निष्प्राण जावपाचो लास्ट एपिसोड म्हणून तो म्हणटा की द्विधा मनस्थिती हें करूं आतां अशें वचूं काय तशें वचूं ह्या दोतोरा कडेन वचूं काय त्या ही जी द्विधा मनस्थिती ही जी आसता ती कशी किल करप इट टेक्स अ लॉंग टायम. तेन्ना भगवद्गीतेंतलो हो जो युध्द प्रसंग हो ह्या दृश्टिकोनान पळोवपाचो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी जांकां जमता तांणी हें पुस्तक मुजरत वाचचें. तुमी ह्या विशया कडेन अतिशय गंभीरपणान आनी अतिशय मोलादीक म्हायती दिली कारण त्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन ही म्हायती वतली की योग ही सुद्दां फक्त टीव्हीचेर पळोवन शिकपा सारकी गजाल न्हय. हातूंत जशें कोण टीव्हीचेर पळोवन आमी MBBS पास जालो कोण इंजिनियर जालो अशें जायना. यू हॅव टू अटेंड द क्लासीस, यू हॅव टू लर्न, यू हॅव टू हॅव प्रॅक्टिकल ट्रेनींग, यू हॅव टू गुरू जाय. आनी म्हाका दिसता हो मॅसेज लोकां पर्यंत वतलो, लोक ताचो फायदो घेतलो आनी एक नवो सुजलम सुफलम भारत त्याच प्रमाणे सगळ्यांक बरें भलायकी आशिल्लो आरोग्यम धनसंपदा लाभिल्लो देश आमी निर्माण करूंक शकतले असो आशावाद दवरून ही आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं.